आमकां नाका कोळसो अशें म्हणीत मुरगांवच्या थळाव्या सयत आदले मुरगांवचे आमदार मिलिंद नाईक तशेंच मुरगांव पालिकेचे नगरसेवक आनी काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी कोळशा आड सिग्नेचर मोहीम सुरू केल्या। कोळसो प्रदूषणाक लागून लोकांच्या भलायकेचेर गंभीर परिणाम जावपाक लागला। दीस रात चलपी कोळशाच्या येरादारीक लागून ल्हान ल्हान भुरग्यां सयत जाणट्यांक लेगीत वेगवेगळी दुयेंसां जावपाक लागल्यात। देखून संबंधितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन कोळसाचो बेगोबेग विलो लावचो अशी मागणी मुरगांवकार करपाक लागल्या। हाली कोल पोल्युशन जाता म्हणून आपयल्ली आणि तेतून आमकां बऱ्यापैकी लोकांचो उत्सव दिसून येयलो। आमी हे प्रश्न कोल पोल्युशनाचो प्रश्न दामून सांगला त्या प्रमाणे आमी सदांच म्युनिसिपालिटीन रेज करताले, पण हेका आमचे कोणूच आमचे जे सीओ असो ना चेअरपर्सन असो कानार घेनासले। आमी हेच्या पयलीं हेका सांगलेलें की बाबा हे पत्रे घालता तेतून पोल्युशन काय आडोवपाचें ना, तरी पण आमचे विदाउट परमिशन हे सगळे काम करता आणि एमपीटी इतले मत सोडलेलो हा की ते आपणाची ऑपरेशनल एरिया म्हणटा आणि ताका म्युनिसिपालिटी लागना, पीडीए लागना आणि कोण लागना आणि बिंदास सगळे कामां चालू करता। हांव इतलेच मागता की जी ऑथॉरिटी आहा तांकां सगळ्यांनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें आणि यांच्यावर दबाव हाडपाचो आणि कामां करून घेवपाचे। आणि आता आमकां हेजे फुडें तो कोळसो आमकां नाकाच, आमकां मुरगांवकारांक एकूच आमचो हें आहा की कोळसो आमकां सड्यार नाका। अक्षर आमी जेन्ना पळोवंक गेले हे सगळे आय वॉश हांगा काय पोल्युशनचे काय मेंटेन जायना, कोणाक नारायण वेपर जाला काय एक्झॅक्ट नासता आणि सगळे आनी स्पेशली हो म्हाजो वार्ड म्हाका चड एफेक्ट जाता की आतां लोकांक प्रत्येक सांगपाक सुद्दां गेलो जाल्यार लोकांच्या दारांनी बाल्देंनी लेयर सुद्दां जे कोळशाचे आसता आणि ते म्हणपाक आमी रातचो कोळसो आमच्या घरान, दिसाचो कोळसो, जेयता कोळसो, खाता कोळसो, आमी ल्हान भुरग्यांक त्रास जाता। सो हो आमकां बरो हार्मफूल हें आहा आनी हेजो खूब त्रास जावपाचो म्हणून आमी सगळे लोकां कडेन अशें एकठांय जावन हे कोळशाक हद्दपार करपाची गरज आहा। आणि जसो लोकांचो असो एकवट जर जालो जशें आमी फॉर्म्युला 4 जावन लोक सगळे एकठांय जावन जशें आमी फॉर्म्युला 4 वास्कोच्यान भायर धाडले तशें हेकाय आमी भायर धांवन येतले। सातशे लोक म्हाजो मुरगांवकारांक एक रिक्वेस्ट, ही मिटींग जाल्या पळय, मिटींग जाल्या ती ही एगेन्स्ट कोल पोल्युशन आणि हे कोल पोल्युशन कोल हांगाच्यान बंद करपाक हेका रिस्पॉन्सिबल आमीच मुरगांवकारूच आसतले आणि आमी ते आमच्या हातीन घेतल्यार तो कोल वचपाक शकता। म्हाजे हिशोबान एकूच हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता, तुमी सगळे मुरगांव रेजिडेंट म्हणून या, कोणी काँग्रेस हांव स्वता बीजेपी हांव आसतलो हांगा, आमचो गव्हर्नमेंट आसता हांव आसतलो एगेन्स्ट तेंच्या आणि कायम आसतलो। इनाफ इज इनाफ, खूप जाले, खूप सोंसले आमी मुरगांवच्या लोकांनी, आतां आनी सोंसपाक जायना। कोळसो आमच्या म्हाका नाकासून तकले पर्यंत पावलो, आतां आनी सोंसपाक जायना। म्हाका दिसता आतां कोळशा कंपनीनी विचार करपाची गरज आहा। कोळसो म्हणटा तो बंद जावपाक जाय। मुरगांवचे लोक आतां खूप सोंसले। म्हाका दिसता सिंपल कारण जशें जितले पयशे आतां मुरगांवकार उठपाचे आहा आनी मुरगांवकार उठले न्हू जाल्यार एकदां इतिहास घडटलो की मुरगांवचो कोळसो म्हणटा तो बंद जावपाक जाय आणि जातलो। लोकांनी आयज लोक म्हाका दिसता खूब 500-600 लोक येयल्ले, फाल्यांच्यान लोक असो मुवमेंट करतलो की म्हाका दिसता घराघरांच्यान लोक येतलो आणि हांगासर पॉलिटिक्स काय ना। कोळसो नाका कारण लोकांक त्रास जाता, पोल्युशना बद्दल खूब आवाज येता। दोनूय बाबतींत आमकां थोडेशें चिंतचें पडटा। एमपीटी आसली ना, एमपीटीने आमचे लोक आजून एमपीटी आहा, थोडोसो आमकां तेन्ना सरकारान आसताना कितें आमकां एक डायरेक्शन दितालें की बाबा अशें आहा, तेन्ना सगळे लोक आमचे आनी तेंचे कडेन केन्ना ते उलयताले, पण आमकां थंयसून कोर्टान खूब कितें फॅसिलिटी जाय आमी एखादें तेन्ना सांगून आयकताले आनी कोर्ट करताले। आतां तशी फॅसिलिटी मेळपाक मुश्कील जाला, कारण म्हाका खबर ना कितें जाता की घेवपाची एक पद्दत आसा। कोल हो खरेंच हार्मफूल, लंग्सान गेलो, लंग्सान असो तो लोक आनी ब्रिथींग प्रॉब्लम जाता। कोल हो सामको लोकांच्या हेल्थाक हार्मफूल। आमी सगळे एकठांय जावपाक जाय। हे एका कोल समज हिंगसून आमी काडूंक सोदता जाल्यार आमी सगळे एकठांय जावपाक जाय आनी आमी सगळे एकठांय जावन आमी कोलाचे एगेन्स्ट काम करपाक जाय, एगेन्स्ट हें करपाक जाय। आमी सगळे आतां आमचे फर्स्ट आयज आमचे अशें जालें की लोक समज एक कुल्ल्याक
एक अर्देवरान 1 वरान लोक जमा जालो, सुमार 400 लोक जमा जालो एक उल्याक. आनी आतां हेजे फुडें आमी सगळे कोलाचे एगेन्स्ट काम करतले आनी आमी इवन आमी कावन्सिलर आसा आमी मिटींग उलयताय कोल नाका नाका, पूण आमचे हे आतां सगळे लोकांचो सपोर्ट मेन आसता.